नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या डिबेटात तुमकां येवकार. फाटल्या सप्तकांत खंय तुमी मायनिंगाचो महामोर्चा पळयलो, मेगा कन्व्हेन्शन पळयलें आनी पयली फावट खंय तरी लेफ्ट रायट आनी सेंटर अशे तिनूय आयडियोलॉजीचे फुडारी आनी पक्ष एका माचयेर दिसले. आमी ठरले की अशी एक भासाभास जावनी जंय सगळे मतप्रवाहय आसतले आनी त्याच बरोबर आर्थीक आनी लिगल ह्यो बाजूय डिस्कस करपा खातीर आमचे कडेन तज्ञ आसतले. त्या खातीर ही डिबेट 6 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात भाजपाचे सुभाषबाब फळदेसाय सर, स्वागत तुमचे. दुसरे आसात म्हजे बरोबर अर्थनेते राजेंद्र बाब काकोडकार, तुमचे स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी आनी इलिगल मायनिंगाचेर तांचे आरोप जातात ते जितेंद्र बाब देशप्रभू. चौथे आसात म्हजे बरोबर पर्यावरण मोगी रमेश बाब गांवस. पांचवे आसात गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाचे सुहासबाब नायक सर, स्वागत तुमचे. आनी सव्वे आसात म्हजे बरोबर कायदे तज्ञ आनी ज्येष्ठ वकील अमृतबाब कासार. सुभाष, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. जेन्ना आतां 17 तारखेक हियरींग जाता म्हणटात आनी येदो व्हडलो मोर्चा जालो, तुमकां कितें दिसता तुमच्या सरकारान जें कितें केलां, विल इट स्टँड इन द कोर्ट ऑफ लॉ आनी 17 तारखेक जी सुनावणी जाता ती खंय तरी निर्णायक जावपाक शकतली काय परत अशेंच लटकत उरतलें? सरकाराच्या गोंय राज्याच्या सरकाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे जे डॉक्युमेंटेशन जाय आसता, जे तयारी जाय पडटा आनीक जे आस्पेक्ट्स आसात की प्रोटेक्टींग नेचर जावं पर्यावरण, हाची सगळी आमी कितें काळजी घेतले, कितें आमी हें हाडिल्लें आसात ताचे खातीर, म्हणजे लिगॅलिटीज इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें बिल्ड ऑन केल्लें आसा लोकां खातीर करनासतना, पर्यावरणाची हानी जायनासतना, जे कितें आमकां अवेलेबल सोर्सींतल्यान खंयच्याय माध्यमांतल्यान जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा की दीज आर दी लिगल मायन्स, हांगा कितलें एक्सट्रॅक्शन जावपाक शकता, हांगा ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटलो, वेदर वी आर इक्विप्ड विथ ऑल दी मटेरियल, वेदर वी आर इक्विप्ड विथ द स्टाफ पॅटर्निंग, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो गोंय राज्यान करच्यो असतात आनी तातूंत भितर इलिगल जावचें ना, रॅम्पंट मायनिंग जावचें ना, बेकायदेशीर जावचें ना, पर्यावरणाची हानी जावचें ना. तुमी दिसता की इतली सामकी मेजर्स तुमी ऑलरेडी इन प्लेस घाल्यात जंय तुमी कोर्टाक कन्विन्स करपाक शकतले? आमी घाल्ले आसात. कोर्ट कन्विन्स जाता कशें हें कोण सांगूंक शकना, कारण तांचे मतप्रवाह एखाद्या वेळार जो सुप्रीम, इट डिपेंड्स ऑन दी जजीस हू आर सिटींग त्या पॅनलाचेर आसा की एखाद्या वेळ आमचे डेफिशियन्सी वीच वी मायट हॅव नॉट रियलायज, दे वील कम आउट विथ दॅट, ते येतले, ताचे नंतर सुदारणा करपाक जाता. पूण आयच्या घडी भितर म्हाका दिसता की आमी मायनिंग सुरू केलें जर जायत जाल्यार ह्यो सगळ्यो इलिगॅलिटीज काडून पर्यावरणाचो कांयच हानी जायनासतना आमी करपाक शकपाक ताकद आसा. ओके राजेंद्र बाब, दोन मुद्दे आहेत. एक ते म्हणतात की दे हॅव पुट एवरीथिंग इन प्लेस एटलीस्ट फ्रॉम दियर सायड, तांकां दिसता. दुसरो आसा तो पयशाची संख्या घेवपा येना, तेन्ना इकॉनॉमीचेर क्रंच येता तेन्ना तुमी पळयलें लेफ्ट रायट सेंटर सगळे एका माचयेर पावले. ह्या भुमिकेंतल्यान जेन्ना तुमी ह्या विशया कडेन पळयता आनी 17 तारखेची सुनावणी पळयता, तुमकां कितें चित्र दिसता? पहिली गोष्ट म्हणल्यार केस आसा ती सुप्रीम कोर्ट आहा, आमच्या देशाचो एक कायदो. अशीच केजी कर्नाटका आनी ओरिसाकय जाल्ल्यो आसात. आतां कितें जालां की गोंयची केज, आतां आमी खंयची केज म्हणटात की ती केज आमी अशें स्टियर करतले आनी ती आमी खंय तरी पावयतले अशें म्हणून सदांच गृहीत धरिल्लें आसता. पूण कितें जाल्लें आसा आतां की कर्नाटकाची जी केज आशिल्ली तातूंत भितर डिसिजन जाल्लें आहा, तातूंत भितर सगळी मॅथोडॉलॉजी आनी यार्ड स्टिक्स फिक्स जाल्ले सेट जाल्ले आहात. म्हणटकीर कितें जालां, ही केज बस व्हरूना, ही केज एक ट्रेन जाल्या. ती त्या जी कर्नाटकाची केज जाल्ल्या त्या रुळांचेर पडिल्ली आहा. ती करमळी साकून थिवीच वतली, थंयच्या पेडण्याच वतली, थंयच्यान सावंतवाडीच पावतली. ट्रॅक चेंज जावचो ना. ट्रॅक चेंज जावपाक कितें तरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाय. दॅट वील हॅव टू कम आउट. आय डोंट थिंक देर इज एनीथींग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दीज केजीस. पयलीं म्हणल्यार आमगेलो फायनान्स मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर म्हणटा एक्सपोर्ट जायना, हें जायना, ताका लागून. पूण ते लोक तातूंत भितर केजी भितर रिस्पॉन्डंटच ना. रिस्पॉन्डंट्स आर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. आनी ही केज जी आसा इज अंडर चॅप्टर 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जाका फक्त एनवायरमेंट लागता, बाकी गोश्टी लागनात. तुका जाय जाल्यार सेपरेट केस घालूं जाता. प्रेयरान नाशिल्लें ते कोर्ट कॅनॉट. सो these things will not influence the bench. It may not influence bench म्हणू शकना. They will consider it. How much they will get influenced will depend upon the total picture of it. दुसरे आनी एक पळोवपाक जाय, कर्नाटकाक लोकायुक्त रिपोर्ट आयलो 2008, गोंया शाळा कमिशन रिपोर्ट आयलो 2010, कर्नाटका मायनी बंद जाल्यो 2010, गोंयच्यो मायनी बंद जाल्यो 2012, कर्नाटका मायनी स्टार्ट जाल्यो 2012. सो हो जो लॅग आसा
आता रोखडेच स्टार्ट जातले अशें लोकांक भासून दिवप ही लोकांक समज लोक दुसरी ऑल्टरनेट कितें स्टेप्स घेता न्ही जाल्यार तांकां आडावप अशें जाता. सो जे रॅशनल कर्नाटकाची कशी केस गेल्ली त्या भशेन वतले अशें रॅशनली आनी प्रुडंटली धरपाक जाय. ओके, दिसता दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे तुमच्याही फुडारी फर्स्ट टाइम बीजेपी बरोबर त्या माचयेर दिसले. ते म्हणतात की आम्ही एज अ कंप्लीट पॉलिटिकल क्लास वी आर ट्राईड टू पुट सर्टन थिंग्स इन प्लेस. आर यू हॅपी विथ दॅट अँड हाऊ आर यू लुकिंग एट द 17th सप्टेंबर हियरिंग? ना हांव अशें म्हणटा की जे माचयेर काँग्रेसचे नेता लोक आशिल्ले हे बीजेपीच्या माचयेर नाशिल्ले. बरोबर. आणि बीजेपीचो अवास्तव थंय संसर्ग जालो आणि बीजेपीचे लोक थंय आयले म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांक दूषण दिवप हे म्हाका पटना. कारण ज्या परिस्थितीत काँग्रेसचे नेते थंय गेले आणि त्या मायनिंग अफेक्टेड लोकां खातीर तांणी कितें तरी करचें हाच्या खातीर तांचें वक्तव्य जें जालें ते एक अलग धर्तीचेर आशिल्लें, ते एक राजकीय धर्तीचेर आशिल्लें. पण जे मायनिंगचो जो आज सगळो घोळ जाला तो मातसो एक आय वूड रिक्वायर अ मिनिट टू एक्सप्लेन. थोडीशी ऐतिहासीक गजाल, 1-2-4 वर्षाची ऐतिहासीक गजाल. जंय काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें आनी भारतीय जनता पक्षाचे भारतीय जनता पक्षाचे विरोधी पक्ष नेते मनोहर बाब पर्रीकर आशिल्ले. आणि फाल्यांचो दिसच येवचो ना अशा आशयान काँग्रेसच्या सरकाराक घेरपा खातीर जेन्ना एक PACच्या स्वरुपान म्हणजे पब्लीक अकाउंट्स कमिटीच्या स्वरुपान एक अभियान सुरू जालें. तातूंतल्यान एक जाका आमी ॲक्रिमनस रिपोर्ट म्हणटा, रिपोर्ट विथ ॲक्रिमनी अगेन्स्ट दी रुलींग सायड, दॅट गॉट जनरेटेड. दॅट जनरेशन वॉज अ रिफ्लेक्शन फॉर शाह कमिशन रिपोर्ट टू इनकॉर्पोरेट सर्टन फायंडिंग्स. आणि जेन्ना अशी परिस्थिती झाली की आपणच मुख्यमंत्री झाला आणि आता आपणाक हे डिफेंड करूंक जाय तेन्ना सगळी एक वेगळ्या स्तराचेर हो प्रश्न पावलो. टू ॲड टू इट जेन्ना हांव एक सत्ता स्थानी येता तेन्ना एक मर्दुमकी गाजोवपाचो आणि लोकां म्हऱ्यान वचपाची एक गजाल आशिल्ली. तातूंतल्यान जेन्ना एक वक्तव्य जाता जे पब्लीक वक्तव्य जाता की हू इज जयंती नटराजन, हू इज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, हू इज गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्ट, अशा आशयाची जेन्ना वक्तव्यां वृत्तपत्रांत पब्लीश जावपाक लागली आणि तातूंतल्यान प्रत्येक ह्या अथॉरिटी जी अथॉरिटी हो सार्वभौम अथॉरिटी, गोवा सरकार कडेन अथॉरिटी काय ना तशी, केंद्रीय सब्जेक्ट आसा, केंद्रीय विषय आसा, केंद्रान ठरोवंक जाय. तातूंत वेन दे सॉ की आपण एक पॅटर्नायज जाता, द चीफ मिनिस्टर स्टार्टेड पॅटर्नायझिंग दीज डिपार्टमेंट्स. तातूंत एक उद्वेग जो निर्माण जालो त्या उद्वेगांतल्यान कॉम्प्लिकेशन्स वाडले. नाही पहिली गोष्ट एन्व्हायरमेंट मिनिस्ट्रीन बॅन जाली. कारण एक डंप पॉलिसी क्रिएट जाल्ली तेन्ना आणि विदाउट एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स डंप कशे तरी विकपाचे आणि 4 पैसे जोडपाचे हो एक उद्देश आशिल्लो. डंप पॉलिसी रद्द झाली. थंय एन्व्हायरमेंटल मिनिस्ट्रीन सगळे मायनिंग ॲक्टिव्हिटीज बंद केले. हाचो फॉलआउट म्हणून जे आता NGO सुप्रीम कोर्टान घातले थंय ज्या तरेन गोवा सरकारान थंय डिबेट केलो, ज्या तरेन गोवा सरकारचो वकील थंय उलयलो ताका लागून तो स्टे ऑर्डर आयला. आणि ही कंप्लीट बॅन ऑन मायनिंग ॲक्टिव्हिटी फाल्यां समजा गृहीत धरून चलया की तुमच्या सगळ्यांच्या मते जर ह्या 2 दिसांत कितें तरी एक आर्ग्युमेंट जावन सुप्रीम कोर्टान तो बॅन उठोवपाचो प्रयत्न केलोय, बट द बॅन इम्पोज बाय द एन्व्हायरमेंट मिनिस्ट्री इज नॉट रिली रिलेटेड. आजच्या घटनेन पुन्हा एकदा जेन्ना वक्तव्य झाले 2 महिन्यान हांव सुरू करता. सुप्रीम कोर्ट फील्स पॅटर्नायज्ड. ओके ओके रमेश बाब, तुमकां दिसता की ते म्हणटात की आम्ही जाता तितले मेकॅनिझम्स इन प्लेस घाल्यात, आमकां शक्य तितले गजाली केल्यात, तुमकां पडटा? अजिबात ना. पहिली गजाल म्हणजे हे परत दोळ्याक पाणी लावपाची कामां आसा. खांडेपारकर समिती एक मनशाची केली, तिची अवस्था कितें करून उडयली. म्हणजे आपालिपाचो जर खेळच जर करपाचो आसत दुसरें अशें तुमी जर केलें जायत जाल्यार पयली गजाल अशी की पयली डायग्नोसीस जावपाक जाय.
पेशंटाक वखदां दिवच्या पयलीं पेशंटाचें डायग्नोसीस जावपाक जाय. आतां पर्यंतच्या तुमच्या 54 मिलियन टन्स एक्सकावेट करून तुमी गोंयचे आनी एकूण त्या एरियेचे कितें नासाडी केल्या, त्याची तब्येत कितली बिगाडल्या हेचें असेसमेंट करिनासतना जर तुमी म्हणटात की आमी मेजर्स घेतल्यात, सुप्रीम कोर्टाच्या समोर दवरतले, हेका काय अर्थ ना. दुसरी गजाल अशी की तुम्ही जर करपाक सोदता जाय जाल्यार CECच्या भितर इंटरिम रिपोर्टान तेंच्यांनी सांगलां की मॅक्रो लेवलचेर कॉम्प्रिहेन्सीव एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करूंक जाय. हेचोय उल्लेख करिनात तुमी, कारण तुमी CECचे कितें फॉलो केलें. रेडीमेड दिल्या न्हय, एक्सपर्टांनी दिल्लें आसा, त्याचे आधार घेवपाक जाय आसलो. पण CECक आतां आमच्या देशप्रभून सांगलें की CECक तुमी कंडेम करतात वीच इज कन्सिडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्टान एक दिल्ली CEC तिका जर तुमी कंडेम करतात आनी तिणेय कांय सूचना दिल्ल्यो आसा जायत, बऱ्यो गजाली दिल्ल्यो आसा जायत, चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर एक समिती नेमपाक जाय, हेचेर अजून कांय भाश्यच ना, हेचेर अजून कांयच ना. आनी बाकीच्योच गजाली आतां 720 मिलियन टन्स आतां रिजेक्शनाचेर तुमी वयतात, परत तेचेर बाबा कितें इम्पॅक्ट जातलो हेचेंय ना. आनी तुमी जर अशें सांगपाक लागले आमी ह्यो गजाली बऱ्योच करपाचो प्रयत्न केला, तेचे सर एफिडेविट फायल केला, हेचे तर ल्हान भुरगो सुद्दां आतां विश्वास दवरचो ना, कारण 15-15 दिसांनी ह्यो मायनी सुरू जाता, 1 वर्स जालें. मुख्यमंत्र्याचें स्टेटमेंट चालूच आसा. त्यामुळे हे कितें आसा, हे फक्त दोळ्यांक पाणी लावपाच्यो गजाली करतात. सर तुमी आयकलें, तुमकां लास्टाक हे सगळे जाले पॉलिटिकल व्ह्यूज, एनवायरमेंटलिस्टाचे व्ह्यू, कायद्याचे व्ह्यू, हांव लास्ट सामके एक्च्युअल कायद्याचे व्ह्यू अमृत बाबा कडच्यान घेतलो. बट ह्या सगळ्या बोवाळां भितर अल्टिमेटली जे डिपेंडंट आसात ते सफर जातात. लास्टाक जशी पयशांची सॉंग घेवपाक जायना, जसो बिझनेस बंद आसा, थंय आनी कांयच करपाक जायना. थंय मागीर कायदो बिदो मागीर ते सगळे कितें करतले अशी परिस्थिती. अशी हातूंत भितर तुमी ह्या हातूंतल्यान कितें पळयता, तुमकां खरेंच होप्स आसा काय कितें 17 तारखे कडच्यान की सरकारान कितें केलां तातूंतल्यान कितें जातलें अशें, काय तुमकांय दिसता की जितलें जावपाक जाय तितलें जालें ना? See, when we take a environmental perspective, it is a very narrow perspective. We have to also look into a larger perspective, which is a human angle. आणि जेन्ना आमी पर्यावरणचे उलयता, सैमाचे उलयता, निसर्गाचे उलयता, तेन्ना आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की ह्या पर्यावरणाच्या सानिध्यान हजारांनी लाखांनी लोक आसात, ते त्या धंद्याचेर निंबून आसात. The livelihood of these people is dependent on this industry. So when we are saying that okay, this industry has to be stopped, and what are the alternatives for the people? We don't have any alternatives. So those people, the very people who have gone before the Supreme Court, it is also their responsibility to tell the people this is your alternative. It doesn't stop here saying that okay, this is the mining illegal thing was going on, stop it, ban it, that's it. The people, what the people will do? Issue doesn't end there. Issue doesn't end there. This is one aspect. The second aspect, which our environmental friend and other people also have not realized, that for the last 2 years, the India was growing at a very rapid pace. The Western forces were considering that India and China will be the potential threat for them. Now, to stop any country's economic growth, you need not have to wage a war on that country. Economic तुजी नाडी बंद केली जाल्यार ऑटोमॅटिकली तें इकॉनॉमिक कॉलेप्स जाता. सो वेरी थिंग हॅज हॅपन in this country. For the last 2011-2012, the India exported 67.14 million tons, which generated huge amount of foreign exchange, which was used, in other words, for the economic development of this country. In 2012-2013, we have exported only 18 million tons, so 70% depreciation or deficit. So who will bridge this gap? The economy of the country is in crisis. The economy of the state is in crisis. The welfare measures, government is unable to take any welfare measures. So whom do we look? I mean, the responsibility has to be taken care of. Now, तुम्ही कितें म्हणटात ती पर्यावरणवाद्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी, तांणी ऑल्टरनेटिव्ह सांगपाक जाय. आमी अशें म्हणना की पर्यावरणवाद्यांनी ऑल्टरनेटिव्ह सांगपाक जाय, पूण आमी अशें म्हणटा की दिस इज अ international conspiracy to kill the Indian economy, and the people here have fallen prey to this conspiracy, including They have fallen prey or they are a part of it? they have fallen prey to that. They have fallen prey to that. Okay.